मिसाचे विविध भाग नियाळते आसल्यां आनी हातूंत आमकां पूर्णपणी कशें भाग घेवं येता म्हणून हांवें तुमकां थोड्यो संगती सांगिल्ल्यो आसात. आयच्या दिसा आमी नियाळ केल्ल्या विशया उपरांतलो विशय आमकां पळोवंक मेळटा देवाच्या उतराचो नियाळ. ताच्या वयर थोडें गमन व्हरया. येवकरिस्तांत आमी संभ्रमच्या मिसांत आमकां हांगासर तुमी पळयतात आल्तारीर ह्या वेदीचे दोन आल्तारी खंयच्यो म्हूण तुमकां सांगी येत की खंयच्यो दोन आल्तारी जातात. तिशिल्ल्या कुशीन आसा आमकां देवाच्या उतराची आल्तार हांगासर उपरांत देवाचो यज्ञ भेटोवचे जेजूचे बलिदान. आमी सुलभायेन समजोवचे जाल्यार थोड्या दिसा आदींच आमी परब केल्ली आसा नातालां फेस्ताची. नातालां फेस्तांत आमी कितें नियाळता? शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. हो शब्द हर एका येवकारिस्ताच्या संभ्रमणे वेळार आमकां परगट जाता. देवाचें उतर परगट जाता आनी देवाचें उतर परगट जावचें त्या आल्तारीत हांव देखून आमी चड करून म्हणटा येवकारिस्तांत दोन भाग आसात. देवाच्या उतराचो संभ्रम ते अर्दे मीस सुरविल्लो भाग. ताचे उपरांत येवकारिस्ताचो भाग तो ह्या आल्तारीचेर चलता. देखून सुरवेर याजकान आमकां कितें मिसाचो आरंभ दिल्या उपरांत पयलें वाचप तावन सुरू करून शर्माव पर्यंत भावार्थ्यांच्या मागण्या पर्यंत आमी ती आल्तार आमकां सोंपी दिसूंक पुरो जाल्यारय इगज मातेन मांडून घेतला ती एक आल्तार आनी थंयसर आमी संभ्रम चलयल्या शिवाय इशिल्ल्यान येवन हांगा फकत येवकरिस्तांत भाग घेतिल्ल्यांत ह्या क्रिस्ताची कूड आमेन म्हूण कुमगार घेतिल्ल्यांत आमकां चडीत फळ मेळना. कित्याक तो गरजेचो विशय देवाच्या उतराचो नियाळ. आनी हाका लागून पवित्र सभा आमकां मुळावें जावन कितें शिकयता. हांवें तुमकां एक सुलभ हेसो दाखलो दिवचो जाल्यार हांगा तुमकां ताबेरनाकल पळोवंक मेळटा. ह्या कुशीक ताबेरनाकल आसा आनी ह्या ताबेरनाकलाची विशेशता कितें? आमी ताचे मुखार नमस्कार करता. ताबेरनाकला मुखार नमस्कार करता. कित्याक लागून जावंक पुरो? कित्याक आमी ताबेरनाकला मुखार पळोवन नमस्कार करता? जेजू आसा. आतां जेजू हर एक कडेन आंगी ताल्या ताबेरनाकलांत उंड्याच्या रुपार आसलेल्या जेजूक आमी कित्याक नमस्कार करता? तो खरोच हाजीर आसा म्हणून. आमच्या ह्या भावार्थाचें सत जेजू उंड्या वायनाच्या रुपार खरोच हजर आसा आनी हें ताचें हाजीरपण उंड्या वायनाक तांतू मात्र न्हय मिसा वेळार परगट जावच्या उतरांतय जेजू खरोच हाजीर आसा. देखून मिसा वेळार परगट जावचें उतर पयलें वाचप जावं पुरो, दुसरें वाचप जावं पुरो, शुभ वर्त जावं पुरो, हें बेश्टेंच एक वाचप न्हय. देवाचें हाजीरपण जेजूच ह्या देवूच खुद्द जावन आमच्या मुखार हाजीर आसा. आतां हाका लागून थोडे गुर्तू आमी कशे हांगा म्हणयार येतात. पयलें वाचप म्हणटात, दुसरें वाचप म्हणटात, वाचप जाल्या उपरांत आखरेक म्हणटात देवाचें उतर. हें मनशाचें उतर न्हय. आमी परगट करता जावं पुरो पूण तें उतर देवाचें. देवूच हाजीर आसा. त्या भायर आमी ह्या जागाक तुमी पळयतात हांगा आमच्या मदें ब्रदर आसात, दियाकोन आसात. आतां नात येवच्या म्हयन्यांत थोड्यांची वोर्द आसा. तुमी पळयलां जावं पुरो हाच्या आदी हांगा केदाळे मिसाक आयिल्ल्या वेळार याजक मिसाचो संभ्रम चलयता आसतना एक दियाकोन येवन ताच्या मुखार बागून आशिर्वाद मागता आनी याजक ताका बेसावूं दिता. आतां दियाकोन नातल्या वेळार याजकच आल्तारी मुखार येवन बेसावूं मागता. आपणाचेरच आशिर्वाद मागता आनी त्या आशिर्वादान तो कितें मागता? आपणा खातीरच मागता. कित्याक? आपूण आतां बेगीनच शुभ वार्ता परगट करची आसा. देखून म्हजें काळीज म्हजें वोंट शुद्ध कर देवा म्हूण तो मागता. कित्याक तें परगट जावचें उतर मनशाचें उतर न्हय, देवाचें उतर आनी देवूच खरो हाजीर आसा. देखून आपणाचें वोंट आपणाचें मन शुद्ध कर देवा म्हूण
तो मागता. आतां हे विवर हांवें तुमकां कित्याक दिवचे? फकत माहिती खातीर न्हय, समजोने खातीर वय ताच्या सांगता. आजकाल आमच्या भोंवतून इतले हे पंगड इतले जाल्यात की तुवें खंयचे न्यू लायफ खंय आनी खंयचे की आनी खंयचे की आनी खंयचे की तांकां सांगा. तुमी खंय वांटे वांटे जावन वेतात न्ही, तुमकां हें भाग ना. आमी ती भागी मनशां, कित्याक देव आमचे कडेन खुद्द उलयता. आपल्या मणयाऱ्या वरवीं जावं पुरो, आपल्या मणयाऱ्या मुखांत्र जावं पुरो. देखून हे मणयारी कोण पळय, ह्या हांगासर मिसाच्या बलिदाना वेळार कॉन्सेक्रार करूंक एक याजक आनी बिस्पू मात्र. पूण देवाचें उतर परगट करता आसतना आमच्या मदलो कोणी एकलो दादलो येता, कोणी एक स्त्री येता, कोणी एक तरणाटो येता, कोणी एकले तरणाटे येता. आनी ती देवाचें उतर परगट केल्या उपरांत म्हणटात देवाचें उतर हें. पळय आमचें भाग कितलें वर्तें. देखून मिसांत आमकां एक विशेश अवकाश मेळटा आमचें मणयारपण पाळच्याक. आमच्या लोकांच्या तर्फेन मणयारी म्हळ्यार याजक आनी बिस्पू मात्र न्ही, लोकी, सादो लोकी, लायक लोकी देवाचें उतर परगट करता. आमकां एक विशेष भाग हें. देखून पवित्र सभा आमची मस्तू विस्तार मात्र न्ही, जायत्यो संगती आमकां उपयोगाक पडाशें आमची लितुर्जी लोकां सकटांनी मेतेर जायशें आमकां अवकाश करून दिता. देखून देवाचें उतर म्हणटा आसतना ह्या आमच्या पंगडा मदें फकत बायबल स्टडी. देखून हांगा देवाचें उतर परगट करता आसतना आमी आमच्या मोबायलाचेर तोच बायबल आसा न्ही. देखून आनी कोणी ल्हान लिफलेट घी या पुस्तक घेवन आमकां ते पंगडांनी चलतात, कित्याक ते बायबल स्टडी ती आमी उपरांत केदाळे करयेत. पूण हांगा देव खरोच हाजीर आसा. सगळ्या साक्रामेंतांच्या संभ्रमणे वेळार, मिसाच्या संभ्रमणे वेळार देव खरोच ताच्या उतरा मारिफात हाजीर आसा. हें आमी भोगूंक आसा, हें आमच्या भावार्थाचें सत. आतां त्या भायर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. पवित्र सभेन कितें गेलें हांवें तुमकां पोर एक दीस शब्द वापरलो, वातिकान महासभा म्हणून. ताच्या पयलें आमचे मदें सड्ड देवाच्या शब्दच उल्लेख नातुल्लो. पोरण्या सोल्ल्यातावन 100% मात्र देवाचें उतर आसलें. नव्या सोल्ल्यातावन कांय 17% मात्र आसलें. पूण आज तें सोडून 71% आमच्या नव्या सोल्ल्याचे वाचपां सक्कड आमकां आयकूंक मेळटात. पोरण्या सोल्ल्यांतले जायते अधिकृत जावन हांगा परगट केल्लें आयकूंक आमकां मेळटा. आनी आमी समजूंक जाय, पोरनो सोल्लो आमी वाचता जाल्यार क्रिस्तांतय संपूर्णायेक ते पावता. त्या भायर आमी आतां ह्या वाचपांनी पूर्णपणी भाग घेवच्या खातीर हांव तुमकां आमी कशें भाग घेवं येता म्हणलो एक ल्हान एक दाखलो दिता. हांगासर ह्या सगळ्या अल्तारीचो भाग खंयतावन सुरू जाता. पयलें वचप जाल्या उपरांत कितें येता? किर्तन येता. किर्तन जाल्या उपरांत आयताराच्या दिसा, फाल्यांच्या दिसा आमी चिंतया. किर्तन जाल्या उपरांत दुसरें वचप, ताच्या उपरांत शर्मावो प्रवचन, ताच्या उपरांत शर्मावो उपरांत कितें येता? सतमंतां, भावार्थाची उसारणी. सतमंतां जाल्या उपरांत भावार्थ्यांची मागणी. हें सगळें त्या आल्तारी भोंवती मांडून हाडलां. तातूंत एक राजांव आसा. कसलें राजांव? हांवें आज सगळ्यांक दाखलो दिल्लो आसा. सगळ्यांक दाखलो दिल्लो आसा. आज कोणाक तिका हांवें वडोल विचारलें. ती आमची हांगा स्वयंसेवा, तिका विचारता, बाय आतां इंग्लिशांत विश केल्यार व्हडली न्ही, गूड आफ्टरनून हाळें. हांवें तिका गूड आफ्टरनून म्हळें. ती हांसून म्हाका फाटी गूड आफ्टरनून म्हणाली. समजल्यात? आमी संभ्रम करची लितुर्जी आसा न्ही, देवा आनी आमच्या मदें एक विनिमय संभाशण आसल्या बरी. देव उलयता, आमी ताचे लागीं उलयता. देव उलयता, आमी ताचे लागीं उलयता. हें खंय घडना. जेजूक आमी जर तर सांगता जेजून ताच्या शिसांक म्हळें म्हणटाना आमच्या मतीन कितें चिंतप येता? जेजू ताच्या शिसां कडेन उलयते आसा. तशेंच हर एका मिसा वेळार घडटा. देव आमच्या लागीं खुद्द जावन उलयता ताच्या मणयाऱ्यांच्या तोंडा मारिफात. देखून हांवें तिका विश करतना तिणें म्हाका विश केलें. जर तर हांव तिका विश करता आसतना ती ओगी बसली जाल्यार म्हाका एका म्हणजे कावजीनी बगना. म्हाका एका तरेची कावजीनी बगता. ही कित्याक म्हजे लागीं उलयना गाय? तिका समजोवंक ना गाय? तिका आयकूंक ना गाय म्हूण हांव चिंता. आतां
हर एका मिसा वेळार देव आमचे कडेन उलयता आनी आमी देवा लागीं प्रतिवंदन करता देवा लागीं आमी उलयता. आतां पयल्या वाचपान म्हाका सांगा, पळया कितलें बरें हें घडटा. पयल्या वाचपान जावं पुरो आमी म्हणटा साम कितें इजाय ह्या प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. कोण उलयता? आमी उलयता की देव उलयता? आमी उलयता की देव उलयता? देव आमचे कडेन उलयता. आतां देव आमचे कडेन ह्या वाचपांत उलयलो, आमी ताका पाटी जबाब दिवची नाका गी. आमी ताका वंदन करता पाटी. किर्तनांत किर्तन आमच्या लोकांची जबाब देखून किर्तनांत आमी उर्बेन भाग घेवंक आसा. किर्तनांत ताच्या उपरांत येता दुसरें वाचप. दुसरें वाचप आसा सांगा, देव उलयता की आमी उलयता? दुसऱ्या वाचपांत चड करून साम पावलोची पत्रां, साम जुआंवची पत्रां, पेद्रूचे, ताचे उपरांत जाकोबाची, ही पत्रां आमकां दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटात. कोण उलयता? धर्मदुतांची कृत्यां सांगाता धरून. देव उलयता की आमी उलयता? देव उलयता. ताचे सांगाता आमी उलयता म्हणयत. कित्याक? ह्या धर्मदुतांनी बरोवन घाल्लें लोकांचो अणभव. लोक कितें संभ्रम करतालो पळय तेंच ते बरोवन घालता, देखून आमचोय जबाब जाता. ताच्या उपरांत येता आल्लेलुया. दुसरें वाचप जाल्लेंच आल्लेलुया. आल्लेलुयाचो अर्थ तुमी जाणात न्ही? ती एक विधी. आल्लेलुया म्हणटा आसतना म्हळ्यार स्तुती सर्वेस्पराक. यावेक जावं स्तुती हाल्लेलुया. ते म्हणून आमी शुभ वार्तेक वता. शुभ वार्तेन कोण उलयता? शुभ वार्तेन कोण उलयता? देव उलयता. पूण ताच्या की चड करून देव मात्र की देव बाप मात्र की बापाचो पूत जेजू क्रिस्तच आमच्या लागीं उलयता. तें जाल्लेंच शर्माव. शर्माव असो अर्थ कितें? जें कितें वेदूळ आमी आयकलां तेंच एक याजक आपल्या विवरांत सडीत आमकां समज सारकें सांगता. देखून एक शर्माव काणी सांगूंक आनी कितें आमकां बुधबार सांगचो वेळ न्ही, आमी सांगता तें थोडें. पूण शर्माव देवाचें उतर आमी आणकी मुखारसून व्हरचें. ताचे उपरांत येता सतमंता. सतमंता कोणाचो उद्गार? कोण उलयता सतमंतांत? आमी उलयता. आमचो भावार्थ आमकां पाळूंक अवकाश मेळ्ळा, देखून सतमंता देवा सर पदवीधरा बापाक म्हणून आमी आमचो भावार्थ उसारता. निमाणें येता भावार्थ्यांची मागणी. भावार्थ्यांची मागणी, लोकांची बोगणां, आमच्यो गरजो देवा थंय आमी उसान सांगता. देखून तुमच्या लागीं विनंती, ह्या नोवेनांत आमी भाग घेता, जायतीं तुमी आयिल्लीं आसात. पूण देवूच कुत्तू जावन आमच्या थंय उलयतना आमची साल म्हळ्यार आमी देखचें, आयकुनचें, साकचें. कित्याक देवाचें उतर साकूंक या, साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक. हें जावंक जाय. हांतू आमकां ह्या नोवेनाचो, ह्या मिसाचो फळ मेळटा. पूर्णपणी भाग घेवच्या प्रयत्न करया.